Hello everyone, welcome to Videsh classes. So आजच्या व्हिडिओन आम्ही रेशो अँड प्रोपोर्शन अंडर हार्ड लेवल टाइप क्वेश्चन आसा पळय ते पळयतले. ओके, सो सगळ्यांका एकाच व्हिडिओन पॉसिबल जावचें ना. सो हांव ह्यो जो व्हिडिओ आसा तो इन डिफरंट पार्ट्सान कन्वर्ट करतलो. सो तुमी व्हिडिओ पळयतना सारको सिक्वेन्स वायज पळयात. आणि सपोज जर कोणी ओल्ड व्हिडिओ जे हांवें ऑलरेडी अपलोड केल्या रिलेटेड टू रेशो अँड प्रो, सो तितून तुमकां इझी अँड मॉडरेट लेवल टाइप क्वेश्चन मेळटले. ओके, सो ते पळयात. जर कोणी पळोवंक ना ओल्ड व्हिडिओ रिलेटेड टू रेशो अँड प्रोपोर्शन जाल्यार तेच लिंक ही तुमकां ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसतली. ओके, let's start with the first question. The ratio of the monthly income of Sneha, Tina and Akruti is 95 raised to 110 raised to 116. If Sneha's annual income is rupees 3,42,000, what is Akruti's annual income? So आता आमकां हांगासर मंथली इन्कम दिला. ओके, पण तो इन द फॉर्म ऑफ रेशियो दिला. सो तीग जाण आसा हांगासर स्नेहा, टीना आणि आकृती. सो तेंचो रेशियो मंथली इन्कमाचो 95, 110, 116. इफ स्नेहाज एन्युअल इन्कम, सो एकल्याचोच एन्युअल इन्कम दिला वर्साचो. ओके, एन्युअल मीन्स इयरली इन्कम जो आसतलो पळय तेजो 3,42,000. वॉट इज अकृतीज एन्युअल इन्कम? ओके, सो आता हांगासर तुमकां हांव सिंपल ट्रिक दाखयता हितून कशें सॉल्व करप. ओके, मेथड्स डिफरंट आसात, पण तुमकां एग्जामीक इतलो टायम नासतलो की लेंदी स्टेप्स तुम्ही करून सॉल्व करतले. सो आता 3 रेशियो आसा स्पेस. ओके, सो पयली नांवां बरयात तेंची. स्नेहा, टीना, आकृती. तिनूय रेशियो बरयात. 95, 110, 116. स्नेहाज इन्कम दिला, हेजो एकल्याचोच इन्कम दिला 3,42,000. राईट. वॉट इज अकृतीज एन्युअल इन्कम? आमकां हेजो फायंड आउट करूंक सांगला. ओके, सो हो मॅटर आमकां करचो ना. सो नेक्स्ट स्टेप कितें करायचं, हांगासर काय ना म्हटल्यार कन्सिडर करा एक्स. ओके, आता 95 चो रेशियो जो आसा पळय, सो इन्कम कितलो दिला आमकां 3,42,000 आणि हेजो घेयात रेशियो जो दिला 116 आणि हो एक्स घेयात. नेक्स्ट क्रॉस मल्टिप्लाय करात. हांगा एक्स म्हणजे कितें हो तुमचो एन्युअल इन्कम कोणाचो ह्यो आकृतीचो. सो क्रॉस मल्टिप्लाय 95 इंटू एक्स 34200 इंटू 116. सो एक्स हांगा दवरात 34200 इंटू 116 डिवाइड बाय 495 जातलो. सो आता हेतून तुम्ही जर 00 आहा आणि हांगा 5 आहा म्हणजे 5च्या टेबलान तुम्ही करूंक शकता. ओके, सो 5 1 जा, हांगा 4 उरले 45, 5 9 जा. ओके, मागीर हांगासर 5च्या टेबलान पळया 5 6 जा 30, हांगा 4 उरले 42 जालो. 5 8 जा 42 उरलो. 5 4 जा 20 जालो. सो हे 2 0 हांगा उरले. कोणाक जर जमाना 5च्या टेबलान अशें करात आणि सेम वे 5च्या टेबलान 342,000 अशें करात. आन्सर हे येतले आणि हे येतले. हांगासर हांगा तुमकां 19 येतलो, हांगासर 68400 येतलो. ओके, मागीर आता हे स्ट्रेट आता 19 आणि हो आसा पळय, आता 19च्या टेबलान 116 येयना. ओके, सो बेजीक तुमकां टेबल तरी एटलीस्ट स्टडी आसूंक जाय टील 20. सो ह्यो नंबर डिवाइड करात. 19 68400. आता 19 3 जा 57, सो 11400. आता 19च्या टेबलान 114 येता. सो 9 6 जा 54, सो 19 6 अशें 6 9 जा 54, 5 6 1 जा 6 प्लस, सो 114 येयलो. सो 19 6 जा 114. सो हांगासर हे टर्म्स गेलो, 2 0 उरले ते हांगा घेयात. सो हांगासर 3600 इंटू 116. आता हे मल्टिप्लिकेशन करूंक जाय, मागीर तुमचो आन्सर येयलो 116. ओके, 600 600 6 6 36, 3 कॅरी 6 3 जा 18 प्लस 21, 100 100 16 13 100 100 परत सेम तशेंच बरयतले 13. सो 0067 639 2 11 1 1 3 plus 1 4. So 417,600. So ऑप्शन तुमचा सी. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. जितले तुम्ही प्रॅक्टिस करतले पळय मेथड्स तितले तुमचे प्रॉब्लेम फास्ट सॉल्व जातले. ओके, सी नेक्स्ट. सो सिमिलर टाइप आसा, मातशे डिफरंट एट द सेकंड कंडिशनाचेर आसा हे प्रॉब्लेम. So see here the ratio of Sita, Riyaz and Kunal's monthly income is 84, 76, 89. So जशें तुमकां सांगला पळय नांवां पयलीं बऱ्याच, तेंचो जो मंथली इन्कम आहा तो 76, 89. इफ Riyaz annual income, रियाचो इन्कम दिला 4,56,000. राईट. वॉट इज द सम ऑफ Sita and Kunal? सो Sita आणि Kunal सम म्हणजे कितें प्लस.
ओके. सो हे रेशो तुम्ही दोनूय कितें करतले प्लस करतले. आता एक कंडिशन कळ्ळी 76 रेशोचो अमाउंट कितलो आसा हेजो रियाचो 4,56,000. ओके. आता सांगला आमकां सम ऑफ सीताज एंड कुणाल्स एन्युअल इन्कम. सम म्हटल्यार प्लस. सो हे दोन्ही प्लस करायचं 84 प्लस 89 आणि आमकां एन्युअल इन्कम म्हटल्यार आमी कितें घेतले एक्स घेतले जशें सांगला जाय तुमकां. ओके. सो आता प्लस कराच फर्स्ट ह्यो हांगासर एज इट इज उरलो 0 0. सो ह्यो 9 आणि 4 13 1 कॅरी 8 आणि 8 8 16 प्लस 1 17 173 कळ्ळें. हे दोन्ही प्लस कराच मागीर हांगा एक्स. आता नेक्स्ट क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 76 इंटू एक्स 45600 आणि इंटू 173 येतलो हांगासर ह्यो आणि ह्यो मल्टिप्लाय आणि ह्यो आणि हांगा मल्टिप्लाय. सो एक्स 45600 इंटू 173 डिवाइड बाय 76. ओके. सो हे मागीर कॅन्सलेशन करा 2च्या टेबलान 2 3 जा 6 आणि 1 उरलो 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 8 जा 16. ओके. मागीर तुम्ही परतूय करूंक शकता 2च्या टेबलान 19 हांगासर परत 2 1 जा मागीर 2 1 जा 2 4 जा 3 उरले. आता 19च्या टेबलान एक तर दाखयला तसंच 1 1 4 0 0 आणि 0. सो 19च्या टेबलान 6 गेले 1 1 4 येता 0 3 वयर जातले हे मायनस जातले. सो हांगासर कितलो उरलो 6000 इंटू 173. सो दोगांचो हो मल्टिप्लाय केलो जाल्यार तुमकां आन्सर मेळटलो 6000 इंटू 173. सो 6000 173 300 300 300 6 3 जा 18 7000 42 1000 आणि 6 0008 3 10 103800. ऑप्शनान पळोवंक शकता तुम्ही डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके. सो लाईक दिस तुम्ही असे सॉल्व करूंक शकता. सपोज जर तुमकां मंथली इन्कम सांगलेलो जाल्यार कितें करतले आसले पळय हांगासर आमकां कितें सांगला एन्युअल इन्कम. मंथली इन्कम सांगलेलो हेजो पयलीं मंथली इन्कम काडपाक जाय. हो दिला तो कितलो एन्युअल इन्कम दिला. सो तो कसो काडटलो हे जस्ट तुमकां आयडिया दिता 4,56,000 डिवाइड बाय 12 करायचं. सो 12 आता हांगासर टेबलान तुम्ही जर केलो 12च्या टेबलान 456 कॅन्सल केलो तर सो 12 3 जा 36 हांगासर 9 उरलो 600 मागीर 12 8 जा 96 सो 30 38,000. ओके. सो मंथली इन्कम कितलो आसतलो तेजो 38,000. सो अशा तरेन मागीर तुम्ही काडूंक शकता. सो तेजो रेशोज घेवपाचो 76 आणि 38,000 आणि त्यांचा जर प्लस सम सांगला 173 आणि असं घेऊन काढपाचो. हो तुमचो कितें येतलो मंथली इन्कम. हांवें जे दाखयला तुमकां ते एन्युअल इन्कमचो आसलो ते डिवाइड कराच अमाउंटचो आणि मंथली इन्कम मेळटलो जर क्वेश्चन चेंज करून येयलो जाल्यार. नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टुडंट स्टडींग इन कॉलेजेस ए एंड बी. सो दोन कॉलेजेस आहा आणि नंबर ऑफ स्टुडंट कितले ते खबर ना बट इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशो. सो जेन्ना रेशो आसता पळय त्या टायमार 3/4 जो कितें आहा तो घेयास मल्टिप्लाय बाय एक्स कराच. ओके. सो हे नंबर ऑफ स्टुडंट्स जाले. इफ 50 मोर स्टुडंट जॉइन कॉलेज ए. सो ही कॉलेज ए सो ए कॉलेज राईट आणि ही बी कॉलेजीचा रेशो 3 4. सो मल्टिप्लाय बाय एक्स म्हणजे नंबर ऑफ स्टुडंट आणि 50 स्टुडंट जॉइन केले कॉलेजीन आणि नो चेंज इन द नंबर ऑफ स्टुडंट इन कॉलेज बी. सो कॉलेज बीन एज इट इज आसा म्हणजे न्यू स्टुडंट्स एड ऑन जावंक ना कमी जावंक ना. सो सेम सांगला. द रिस्पेक्टिव्ह रेशो बिकम 5 to 6. सो त्या टायमार हो रेशो आसा तो 5 to 6 आसतलो. वॉट इज द नंबर ऑफ स्टुडंट इन कॉलेज बी. सो एक्साची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आमकां आन्सर मेळ्ळें. सो हे मल्टिप्लाय करायचं हे क्रॉस मल्टिप्लाय 6 3 जा 18x 5 6 जा 30 1 0 5 4 जा 20x. सो x एकीकडे हाडाच 20x 300 यो प्लस आहा तो मायनस जातलो मायनस 300 हांगा मायनस 2x आणि हियर मायनस 300. सो मायनस मायनस बोथ साइड आयले कॅन्सल जातलो. x दवरास 300 आणि 2. सो हांगा आन्सर 150 येयलो. ओके. सो आता आमी हांगासर कितें करतले हो x 150 आमकां नंबर ऑफ स्टुडंट इन कॉलेज बी सांगले बी कॉलेजीन कितले आसा 4x. सो 4 इंटू 150 सो 15 4 जा 60 आणि हो एक 0 600 जालो राईट. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.